नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवराचो विशय हा तो म्हळ्यार पर्यटन जाचेर भासाभास तुमी सध्या विधानसभे भितर आयकतात आनी खंय तरी मायनिंगा उपरांत गोंयच्या अर्थवेवस्थेक बळगें दिवपी सॅक्टर म्हळ्यार टुरिजम. खरेंच ह्या टुरिजमाचे आज पर्यंत आमी विचार केला काय जे देवान दिला, जे निसर्ग दिला, जो सैम दिला ताका घेवनूच आमी आज मेरेन नाचत आसात आनी हाज्याकी मुखार वचून कितें करपाक आमी शकल्यात काय शकले नात ह्या विशयाची आमी भासाभास करतले. दोन मानेस आसा म्हणजे पयली आसात गोंयचे आदले पर्यटन मंत्री निळकंठ हळर्णकार, स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात कलंगूटचे आमदार आनी स्वता हू इज अ पार्ट ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री, हू नोस टुरिजम इंडस्ट्री इनसायड आउट, ते मायकल लोबो. तुमचे स्वागत. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुम्ही ज्या दिसासान सोडलो पदभार ते आतां मेरेन कशें दिसता सरकाराची कामगिरी टुरिजमाची, आनीक समाधानकारक आसा, सातिसूयत आसा काय सोडून दिल्ली ताजे एक दिशे बदलले अशें दिसता? जेन्ना हांवें टुरिजम मिनिस्टर घेतलेले काही प्रोजेक्ट मिकी बाबान आमच्या हाडून स्टार्ट केले सेंट्रल प्रोजेक्ट, ते म्हाज्या टायमार हांवें इतके एक्सेलरेट केल्ले, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम अशी बदललेली तेन्ना हांवें इंजिनियरींग सेक्शन सेपरेट तयार केल्लें. मागीर एवरी वीक वेनिसडे आमी हें करी कितें रिव्यू मिटींग ऑफिसराची, आनी ते जे प्रोजेक्ट इतके 2-3 वर्सां पळय फाटीं उरलेले इतके फास्ट लायले की ते आयज आमकां दिसून येता. पूण आयज मजा दिसता की जे तरेन आमी फास्ट गेले 3-4 प्रोजेक्ट आज उबे कन्स्ट्रक्शन पणजेन दिसता पळय, आतां पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट आतां 1 वर्स जावन गेलें, तो पाठ पुरावो जे तरेन जावंक जाय आसलो बाकीचे 2 ते जायना. म्हणजे एक तुमचें म्हणा इंटरनॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, दुसरें म्हणा IHM हॉटेल, कारण ते IHM कोलवाळे घालूंक सोदी तेन्ना म्हाजेरूच स्कॅम हांवें 5 स्टार हाडला म्हणून एलिगेशन जालें. पूण ते आहा तशें आमी फॉर्माकडेन टेक्निकल हेजे ITI तेंची जमीन घेतली. पूण जे आदले प्रोजेक्ट आहा तेच आतांचे गव्हर्मेंट चालू करता. म्हाका दिसना की आतां नव्या गव्हर्मेंटान ह्या वर्सा भरया भितर कांय केल्लें ना, नवीन थॉट कांय जाल्लो ना. कांयच जालें ना. कारण म्हाज्या वक्तार आसलें की 42 crores बजेट आसलें. 42 प्रोजेक्टान हांव कांय करूं शकना. 18 कोटी ताका पगार वयतालो, 11 कोटी तुका दृश्टीक वयताले. पूण विथीन दॅट प्लस नवो गव्हर्मेंट येयल्या उपरांत 250 कोटीचें बजेट दिलें, पूण तें अनयुटिलायज उरलें. 250 कोटीचें बजेट म्हणजे म्हाका दिसता कितकेशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंक जाय इनिशियल, आनी तें करपाक ऑलरेडी फ्रेमवर्क आसलें. टास्क टुरिजम फोर्स म्हणून तयार केल्लो, ऑल सेक्टराचे सिस्टम सगळी जाग्यार आशिल्ली. हय स्टेक होल्डरांक घेतलेले भितर ऑपोजिशन लिडर, टुरिजम सेक्रेटरी म्हणून तुमी टावन प्लॅनिंग सेक्रेटरी अशी सारको सिस्टम करून दवरलेली. आनी ते सिस्टमीन चालू केलें. म्हाका दिसता आनी इतको प्रोजेक्ट हें आसतना फंड आसतना कितकेशे प्रोजेक्ट करूं शकताले. म्हाका दिसता जे तरेन हांवें म्हाज्या 1.5 वर्साक जे प्रोजेक्ट चालीक ती स्पीड लायले गेल्या. गेले. मेकलोब एक गजाल सांग म्हाका की जेन्ना मायनिंग बंद पडला, बॅन आसा, अशी परिस्थिती भितर सगळे जाण पळयता ते टुरिजमा कडेन की खंय तरी इकॉनॉमीक जर सांबाळ्ळें जाल्यार ह्याच सॅक्टरान. अशें हातूंत भितर आदलो टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा की जी स्पीड आशिल्ली ती स्पीड वेल्यान कमी जाल्या, नवीन थॉट गेल्लो ना, बजेट वाडलें पण अनयुटिलायज उरलें, आनी कितें ग्रावंडाचेर कितें तरी नवीन जाल्लें दिसना. यू एग्री विथ दीस? आमच्या आख्खे गोंयान जर तर पळयत आयज ट्युरिजम इज द बॅकबोन ऑफ गोवाज इकॉनॉमी. बिफोर मायनिंग कूड स्टॉप, मायनिंग सस्पेंड जावचे पयलीं आनी आयज पासून आफ्टर स्टॉपिंग 75% ऑफ आवर लोकल पॉप्युलेशन, 75% प्लस द इंडियन पॉप्युलेशन हू हॅव मायग्रेटेड टू गोवा आर ऑल डिपेंडिंग ऑन ट्युरिजम, डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. हे सरकारान मान्य केला. लास्ट टायम पासून हांवें जेन्ना असेंब्लीन उलयलो तेन्नाय मान्य केला, आनी आयज पासून सरकार ट्युरिजमाचे क्षेत्रान पॉझिटिव्हली पळयता. आदी पॉझिटिव्हली पळयनासलो. आय हॅव सीन ट्युरिजम व्हेरी क्लोजली फॉर द लास्ट 20 years. I started working in this industry at the age of 13 and I've seen this industry very close. None of the governments were serious on tourism. Why? All these years. Why? That on ground reality nothing was working. आता Why do you think? Why do you ऑनरेबल think? आदलो मिनिस्टर म्हणटा की आपणे सगळे तयार केले. तेणे पेपरार तयार केले, फायली तयार केल्यो. ना 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 तेणे आपल्या डिपार्टमेंटान फायली तयार केल्यो. तसल्यो कितक्योच फायली तयार जाल्ल्यो आहा. ना, ना, हांव आमी interrupt ग्राउंड करूं रियलिटी शकता. स्टार्ट केले See, कलंगुटान. see, Michael, जेन्ना हांव Michael. आमदार जालो ग्राउंड रियलिटी आमी चालू केली. कलंगूट पंचायत म्हाज्या वांगडा रावली आनी आमी बागांसून जे काम हे start करून आमदाराची येयले. काम नाही जालें, नाही ते सरकाराचें काम सरकारचे न्ही. नाही. पूण हांव तूं म्हणटा की पेपर वर्क उरला. सी ना पेपर वर्क केले. नाही 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 ना जेट्टी जी आहा ऑलरेडी इलेक्शना पयलीं वॉक ऑर्डर दिल्ली. पे पार हें केलें पळय प्लाझा
ऑलरेडी टेंडर केल्लो एक See, मिनिट what you are doing jetty to bring in high end tourist. नाही सी जे व्हडले शिप्स नाही, तुका सांगता, मरिना तुका- ए बे, तुका कितें म्हणटा, safe, तुका कितें म्हणटा, हांव म्हणटा की paper- आदले सगळे गव्हर्नमेंट खंयचे गव्हर्नमेंट असो तो इवन आमचो गव्हर्नमेंट 2 वर्सांक आसलो बीजेपी लेड 5 वर्सां गव्हर्नमेंट आसलो न पयलीं 5 पण वर्सां हय हांव इतलेंच म्हणटा की बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज पासून दिवंक जावना. तूं म्हाका सांग बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो ट्युरिजमान. See, तू मिनिस्टर म्हणजे- आसलो हय. आदले आनी कितलेच मिनिस्टर आसलो चीफ मिनिस्टर आसले See, सगळे हांव आसतना सगळे जाण पळय- म्हणटाले आमकां मायनिंग See, हांव स्ट्रॉंगेस्ट आसतना इंडस्ट्री basic- पण रियालिटी कितें आहा रियालिटी okay. आवर इंडस्ट्री ट्युरिझम ओके लेट हिम रिस्पॉन्ड सी तुम्ही basic infrastructureचे केन्नाच भर दिलो ना. दृष्टी जी आहा ही थोड्या एका घातलेली हांवें टोटल गोंयान घालून घेतलेली दॅट इज बरोबर. व्हेरी गुड जॉब. सी टोटल गोंयान घातलेली बाकी तांकां टायमार एक हवाकर जे आहा लमाणी जे आहा हांकां टुरिजम टास्क फोर्स घातले तांकां एविकेट केले इव्हॅक्युएट करूंक ना राव. टास्क फोर्स जे आधी घातलेले दे वर जे- ओनली डुईंग सेटिंग्स. सी आदले न्ही खाली पयशे घेवपाचे आसले. पळय आदले आनी आयजूय तेच चालू आहा. सी आदले पळय म्हणटा जे ट्युरिस्ट पोलीस आसले आमी एक्स सर्विसमॅन घातले आनी पळय एक्स सर्विसमॅन हाडून I am on the सांगा belt. विवेकानंद बाब. My ताजेर hotel is on the Yeah. belt, not only here, from Anjuna, Baga, Khobrawado, Kalangut, Gawrawado. I am on the belt every day, so we know what is happening on the belt. See, Is म्हाका एक reality. कथा सांगा निळकंठ बाब बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचो मुद्दो काढलो ताणी आमचे कडेन समुद्र आसा बीच आसा नॅचरली आमी कांय केलें ना हय. बरोबर इंटरलँड टुरिझम हा आमी कांय केलें आमी कांय ना करूंक ना आमी जे करपाक जाय आशिल्लें हांव जेन्ना त्या आसलो- दृश्टीन आमी see, केन्ना as विचार you say, केलो से डिव्हलप करपाक एक मिकी बाब आसतना एक प्रपोजल कोलवा सर्कीट म्हणून आसलें ते 7 काय 8 कोटी ते क्लियर केल्लें हांव जेन्ना येयलें तेणें ते घातलें ऑफिशियली आमच्या कन्सल्टंटाक घेवन बागा कलांगूट सर्कीट Let me कोलवा intervene on सर्किटी this. एक सांगता ते ऑलरेडी जाल्या उपरांत हांव आसतना तुका खबर आहा की आमी ते आमचे बागा. GTDC जमनी थंयसर ते हें घालपाचें केलें टॉवर सो थंय आमी ब्युटिफिकेशन करपाक घेतलेलें सो सी माय पिरियड वॉज 1 year 5-6 months Yeah. बट आय वर्क व्हेरी हार्ड टू सी दॅट टुरिझम इज द बॅकबोन तो सांगता तो बॅकबोन हे सगळ्यांनी मानूंक जाय आनी मानताच कांय प्रॉब्लेम ना पूण आमी इतकें चिंतूंक जाय पण हाय बॅकबोना खातीर जी एक एक्सरसाइज लागता तो बरो तो. उरचो म्हणून आणि- ती आणि- exercise see, खंयच्याच let me- success see, ना. let me tell you one important thing. हांवें सांगता तो सरकारान जर हे सगळे डेव्हलपमेंट करपाक प्रयत्न केलो व तेणी फंड हाडले यू टेल मी फॉर द लास्ट 5 years तुमचं सरकार 5 वर्सां आसलो आमचे आता 1 वर्स जाले 5 वर्सां लागता की तुम्ही पयशे हाडटात केन्ना एक्वायर केली जागो जाणा तूं 1900 when I was born सी सी 1976 or 77 the place was acquired. Baga, Kalangut, Kandoli आणि कोलवा कोलवा. 76 what they have done 1 रुपया मोडलेले दाखोवनी त्या जाग्यांचे नाही नाही ते बरोबर जे कित्याक ते टॉयलेट्स ना बागान आमचे टॉयलेट नासले आम्ही बांधला आता नाही नाही ट्युरिझम डिपार्टमेंटान एनओसी दिल्या जेन्ना हांव आमदार जाला पळय तेन्ना आणि आम्ही बांधला पंचायतीन बांधला कलांगूट पंचायतीन आणि आमदार म्हणून लोकांकडसून फंड सांगता पळय टॉयलेट पळय बागान बिगान कलांगूट आता tourism department आमी बांधला. बायंड आउट केल्लें गोवा आमचे शिपयार्ड सो तेंच्यांनी सांगलेले सगळे बिचार आनी दॅट वॉज प्रोसेस वॉज गोईंग ऑन ते गोवा शिपयार्ड आपूण आपल्या खर्चान सो हे होर्डिंग्स बीन कांय ना समजलें Let me be बाय- very बाकी frank. आयकून The तरी government, all the governments earlier also until Yeah, today, ते we मान्य. have failed to give basic infrastructure आणि to the to- tourists पळय. or to the locals visiting the beaches of Goa. Yeah, that is right. Not पळय. only by giving infrastructure, by even not maintaining the beaches. But Michael, my question You tell is, me the number of plastic, the garbage which is there on the beach. Who Michael, is- my who is question is, हांव येता तुमची मारा माय क्वेश्चन इज इतली सादी गजाल बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां हें कळपा खातीर तुका सारको व्हडलो शिकिल्लो मिनिस्टर सुद्दां आसपाची गरज ना नॉर्मल शिकिल्ली मिनिस्टराक कळटलें बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हय. कित्याक आमी करनात व्हॉट इज युअर See, एनालिसिस तुजी सरकार I आहा. have sat कित्याक with- करनात I have sat तूं with मान्य my- करता एक वर्सा भितर तुमच्याय सरकारान हाजेर तकली फोडली ना माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला तुम्ही मी. फोडल्या. ना, सरकारान आम्ही केला. फोडली ना. ना सरकारान म्हाका हितून हेल्प केला कलंगुटान म्हाका तेणी 2 कोटी दिले जर फायनान्शियल क्रायसिस जर मायकल इनिशिएटिव्ह घेनाशिल्लो नाल्यार मेवचे नासले एग्रीड हे कित्याक each and every जाता coastal See, MLA हे कित्याक or the जाता? panchayat has to take हे interest. कित्याक जाता? मायकल
आता तुका 2 कोटी दिता बरोबर ना, ना. आयक सांगता And तुका. all आयक, कलंगूट नाही, beach. नाही, कलंगूट बीच आता हांव जेन्ना आसलो वॉट एवर इट इज तेन्ना खाली 42 crores बजेट समजलें तुजें मान्य हांव करूंकूच जाय पूण इवन दो आय ट्राय माय बेस्ट आता तूं म्हणटा तुका 2 कोटी दिता 2 कोटी म्हणजे काय न्हू लक्षात घे तुझी टायमार ते खूप आशिल्ले तुझे अच्छा ऐकून तरी घे हांव इतलेच- ऐकून तरी इतलेच, माझे एक मिनिट ऐकून Let तरी. him- let him माझे finish. ऐक. I'll come to you. तुझ्या टायमार तुझ्या सरकारान तुझ्या चीफ मिनिस्टरान 250 कोटी बजेट दवरला आणि माझ्या सरकारा वक्तार म्हाका कितके 42 कोटी सो विथीन दॅट लिमिट आय हॅव टू गो आता यू आर सेइंग त्या मर्यादे भितर यू करूंक परफॉर्म जाय बेस्ट पूण बेस्ट आता तो कितें सांगता How you will counter this? No, मायकल आय एम विथ I'll- यू He is saying I'll- your government I'll has talk more and money. I'll finish. Yeah. See, I'll tell you, when he was the honorable minister earlier, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे हायेस्ट रेव्हेन्यू दिता गव्हर्मेंटाक ट्युरिझम सेक्टर इन डिफरंट वेज एक्सायज जावं आमचो लक्झरी टॅक्स जावं वेट जावं सगळे टॅक्सीस वी नेवर गॉट 1 rupee बॅक इन आवर सेक्टर दॅट इज रायट फ्रॉम बागा टील शिकेरी म्हाका एक प्रोजेक्ट दाखव जो 5 वर्सांनी आमच्या रोडांक PWDन हॉट मिक्स पासून घालूंक ना इंटरनल रोड्स पासून रिपेअर करूंक ना एक फुटपाथ दिवंक ना जी लायटी बागान कलंगूट आणि कांदोली जे हाय मार्क्स काढले ते पासून रिपेअर My करूंक ना question is very simple. Zale. Why no successive governments feel that they should do this? Where is the problem? See, I'll tell you इतले one thing. तू म्हणता इतले minister आयले, it is इतले minister गेले, it कित्याक is जायना? the need of the hour today that tourism department of tourism, forget minister, forget MLA, everybody. Yes, department is a continuous thing. The department remains there only. Yes, The people correct. in the department remains there only. Correct. They are the people who are responsible. How do we promote tourism? How do we sustain? म्हणजे जे ट्युरिस्ट येतात तांकां आमी खोशी कशे दवरतले तांकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां डिफिकल्टी कितें आहा हे सगळे कोणें करपाक जाय हे डिपार्टमेंटान करपाक जाय तेंचे कडेन प्लॅनिंग सेल आहा बट इट इज नॉट फंक्शनींग दे ओनली हॅव सच ह्यूज फायल्स इन द प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हांव गेल्लो फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फक्त plan केल्यात. फक्त plan केल्यात. फायलींचे प्लॅनिंग आहा तेणे जे म्हटले की आमी इतले पयशे हाडले सेंटराचे हाडले सगळे ते फायलीन प्लॅन आहा एक्झिक्यूट कोण करतलो ऑन द सायट इज अ क्वेश्चन मार्क हू इज गोइंग टू एक्झिक्यूट दिस वर्क प्लॅनिंग वर्क ऑर्डर दिली म्हणून जायना. एक्झिक्यूट करपी प्रॉपर एजन्सी आमचे कडेन ना See, आम्ही असा- बसतात एबे, ऑफिसा ना, ना, भितर ना. प्लॅनिंग See, करतात I don't आणि know. म्हणतात See, चल हे करूया हे करूया हे करूया एबे हांव सांगता तुका जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो तेन्ना 70 कोटी मिकी बाबान सबमीट करून हाडलेले ओके खंय आहा ते पयशे खंय आहा पयशे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू ना, आहा you- सी म्हाका उलोवंक दी ऑलरेडी जे 70 कोटीचे प्रोजेक्ट वन इज फॉर जेट्टी दुसरे तुका पार्किंग प्लाझा तिसरे तुका टुरिझम भवन ऑलरेडी अंडर कन्स्ट्रक्शन उलोवंक दी म्हाका let me interrupt very important I'll come to you. ऐका. I'll come to you. Let him हे finish. प्रोजेक्ट तिनूय ते 70 कोटीचे सेकंड तुजो प्रोजेक्ट आहा इन्स्टिट्यूशन हॉटेल मॅनेजमेंट इट इज ऑलरेडी जमीन बिमीन जाला कॅबिनेट दिवन जाला ते प्रोसेस चालू आहा आतां तुजे आतां तुज्या गव्हर्मेंट त्या म्हाज्या टायमार ते केला आमी जमीन बीन घेवन चवथो तुजो थोडे जमीन कितें लायसन कितें पूण वी हॅड कम टू द लायसनिंग ऑथॉरिटी खंय तो इंटरनॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर मेर्शे ऑल दीस प्रोजेक्ट्स आम अंडर दॅट कोणे तुका पयशे खंय आहा I would counter on this on one point Yeah. that the land was originally belonging to the government of Goa or Department of Tourism or any other department. It doesn't take 6 long years to start that project. See. 6 long years we See. have When wasted. you already have land. We have already wasted 6 long years. The money had come 5 years back. When Miki Pacheco was tourism minister झाला पळय तेन्ना तो गेलो व्हडले पेपराचेर फ्रंट पेजीर येयले आमी हे करतले ते करतले आयज बसून काम स्टार्ट जावंक ना निकते आता आमच्या सरकारान चालू म्हाका एक गजाल सांग, Michael आता बाब. चालू केला म्हाका एक गजाल सांग. why when the money comes from the center why it is being misutilized Why it is going in other, budget it is head? not utilized. Not misutilized, it It is is not going in other misutilized. budget head. I said no. Why the work did not start? Start something. When you go with the plan at the center to get the money, you are going with the plan. Okay, I'll say that.